नमस्कार, हांव गिरिजा नायक देसाय, गोंय कृषी महाविद्यालयाचे विद्यार्थिनी. आयच्या चावडेर ह्या कार्यावळीन म्हाजो तुमकां येवकार. आयज हांव एक खूब म्हत्वाचे आनी संबंदीत विशयी उलोवपाचें आसा. तो म्हटल्यार हवामान बदलाचेर मात करपाक शेतवाडीची भुमिका. सद्याक हवामानात जावपी बदल आमकां स्पश्टपणान पळोवपाक मेळटा. केन्ना पावस वेळेर येना, केन्ना चड येता, तापमान वाडत आसता आनी ड्रॉट आनी फ्लड सारके सिच्युएशन्स आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या सगळ्या बदलांचो थेट परिणाम शेतवाडीचेर जाता, कारण शेतकाम हवामानाचेर खूब आदारून आसता. पूण एक म्हत्वाची गजाल आमी समजून घेवपाक जाय, ती म्हटल्यार शेतवाडीचेर फक्त हवामानांतल्या बदलांचो परिणाम जायना, पूण ताचेर एक बरो उपायूय जावंक शकता. पयलीं आमी पळोवया हवामान बदल आनी शेतकीचो हांच्या मदलो संबंद. शेतकी आनी हवामान हांचो लागींचो संबंद आसा. शेतकी कार्यावळींतल्यान ग्रीन हावस गॅसीस सोडटात, जशे की कार्बन डायऑक्सायड, मिथेन, नायट्रस ऑक्सायड हांचो आस्पाव जाता. हे गॅसीस पर्यावरणान उश्णता वाडयतात. तेच बरोबर हवामानांतल्या बदलांचो शेतवाडीचेर वायट परिणाम जाता. पावसाचे पद्दती बदल करून पिकांची उत्पन्न उणें करता आनी किडी आनी रोगांचें आक्रमण वाडत आसता. पूण सकारात्मक अंग म्हटल्यार झाडान वातावरणांतल्यान कार्बन सोशून घेवपाक शकता, तो मातयेन सांठोवन दवरपाक शकता. हे प्रक्रियेक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अशें म्हणटा. दुसरी गजाल म्हटल्यार टिकाऊ शेती पद्दत. हवामान बदलाचेर मात करपाक टिकाऊ शेती पद्दत आपणावप गरजेचें आसा. हाचो अर्थ पर्यावरणाची राखण करतना पिकां तयार करप. कांय म्हत्वाची पद्दती अश्यो आसात की फेवरेबल क्रॉप्स निवडप, मिक्स क्रॉपिंग करप आनी इंटिग्रेटेड फार्मिंग करप. ह्या पद्दतीक लागून जमनीची पिकळसाण वाडटा, रसायनाचेर आदारून रावपाक उणें जाता आनी मातयेची जैवविविधताय वाडटा. तिसरी गजाल म्हटल्यार सॉयल हेल्थ आनी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. निरोगी माती ही टिकाऊ शेतीची बुन्याद. माती कार्बन सिंक म्हणून काम करपाक शकता, वातावरणांतल्यान कार्बन सांठोवन दवरपाक शकता. सेंद्रीय शेण, कंपोस्ट आनी पाचवें शेण वापरून शेतकारांक जमनींतल्यान कार्बन सांठोवन दवरपाक मेळटा. हाका लागून मातयेची सुदारणा जाता, मातयेची पिकाळसाण वाडटा, उदक सांठोवन दवरपाक मदत करता आनी उत्पन्न वाडटा. चवथी गजाल म्हटल्यार एग्रोफॉरेस्ट्री. रानांत झाडां खूब प्रमाणान आसता. झाडां कार्बन डायऑक्सायड सोशून घेता आनी ते आपल्या जैवद्र्यान सांठोवन दवरतात. तशेंच ती झाडां सावळी दिता, सॉयल इरोजन कमी करता, मातयेचें रक्षण करता, मातयेची रचणूक सुदारता. शेतकऱ्यांक फळ झाडां आनी लाकडांची झाडां मेळटा, ज्यातल्यान तांकां एडिशनल इन्कम म्हटल्यार अतिरिक्त उत्पन्न मेळटा. पांचवी गजाल म्हटल्यार शेतवाडीन उदकाचें वेवस्थापन. उदकाचो उणाव हो गंभीर विशय जावपाक लागला. शेतवाडीन व्हड प्रमाणान उदक उपयोग जाता, देखून उदकाचें वेवस्थापन गरजेचें आसा. थोडी टॅक्निक्स अश्यो आसा की ड्रीप इरिगेशन करप, स्प्रिंकलर्स लावप, मल्चिंग करप, पावसाचें उदक एकठांय करप. ह्यो पद्दती उदक वाचोवपाक आनी उत्पन्नता वाडोवपाक मदत करता. आनीकूय गजाली अश्यो आसा की पयले रसायनीक वापर कमी करप. रसायनीक सारे आनी किटकनाशकांचो चड वापर पर्यावरणाक हानी करता आनी एमिशन वाडयता. एकत्रीत पोशक तत्वां आनी किटक वेवस्थापन आपणावप. शेतकऱ्यांक रसायनाचेर वापर उणो करता. सेंद्रीय सारे आनी जैव सारके वापरप जमनीची भलायकी सांबाळपाक आनी पर्यावरण यंत्रणेचें राखण करपाक मदत करता. दुसरें रोल ऑफ पॉलिनेटर्स. शेतींत मधमाशा सारक्या पॉलिनेटर्सची म्हत्वाची भुमिका आसा. ते पॉलिनेशन करपाक मदत करता, जांकां लागून पिकाचें उत्पन्न आनी दर्जा वाडटा. किटकनाशकांचो वापर उणो करून मधमाशां सारक्या किडींचें राखण करप हे टिकाऊ शेती खातीर म्हत्वाचें आसा. आनीक एक गजाल म्हटल्यार मधमाशी पोसप. मधमाशी पोसली जाल्यार शेतकऱ्यांक अतिरिक्त उत्पन्न मेळपाक शकता. तिसरें अन्नधान्याचें नुकसाण. अन्नधान्याचें नुकसाण उणें करप. कापणी करतना अन्नधान्याचेर म्हत्वाचें प्रमाण वता. तशेंच स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेशन आनी प्रोसेसिंग करतना अन्नाची नाशाडी जाता. हीच अन्नाची नाशाडी कमी करपाक लागून आमी टिकाऊ शेती पद्दत आपणावप. हे अशें केल्यार जमीन, उर्जा आनी उदक ह्या सारके रिसोर्सीस आमकां वाचोवपाक मदत जाता. आनीक एक मुद्दो म्हटल्यार क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर 3 मुद्द्याचेर लक्ष केंद्रीत करता. उत्पन्नता वाडयता, हवामान बदल अनुकूल जाता, एमिशन कमी करता. तशेंच वेदर फोरकास्टिंग म्हटल्यार हवामान अदमास ह्या सारकिल्ल्या आधुनीक तंत्रज्ञानाचो उपयोग करून
पिकांची सुधारित जाती वापरून आणि स्मार्ट इरिगेशन पद्दती शेतकऱ्यांक बरो निर्णय घेवपाक मदत करता. जशें तुमकां खबरूच आसा की आमचें गोंय राज्य हे दर्या किनारपट्टीर पडटा, म्हणून हवामान बदल ह्या वाठारांच्या शेतांक चड असुरक्षीत आसता. ताका लागून मिक्स क्रॉपिंग सारकें करप. मिक्स क्रॉपिंग सारखे कमी खर्चीय उपाय, पारंपरीक पद्दती आणि सामाजिक शेती तांकां चड लवचीक जावपाक मदत करता. तशेंच पारंपरीक शेती ज्ञान खूब मोलादीक आसा. परस्पर पिकावळ, सेंद्रीय शेणाचो वापर आणि सैमीक कीटक नियंत्रण ही पर्यावरणाक अनुकूल आसता. पारंपरीक ज्ञानाचो आणि मॉडर्न विज्ञानाचो मेळ घालप टिकाऊ शेती खातीर उपयोगाचो आसा. आता आमी पळोवया सरकारी आधाराची भूमिका. सरकारी आधाराची म्हत्वाची भूमिका आसता. अनुदान, पिकांचो विमो, सुरक्षीत कार्यावळी, इरिगेशन स्किम्स आणि शेतकऱ्यांक टिकाऊ पद्दती आपणावपाक मदत करता. रेडिओ, मोबायल ॲप्लिकेशन्स आणि विस्तार सेवाय म्हत्वाच्यो आसा. आता एक असो उद्योग पळोवया जाका तुमी बिझनेस म्हणपाक शकता किंवा शेती म्हणपाक शकता. ती म्हटल्यार कार्बन शेती. कार्बन शेती ही एक नव्या उत्पन्नाची संद. कार्बन शेती ही एक फायदेशीर संकल्पना. शेतकऱ्यांक कार्बन जमनीत साडोवपाक मेळटा आणि कार्बन क्रेडिट्स विकपाक मेळटा. हे विकून आमकां उत्पन्न मेळटा. हाका लागून उत्पन्नाचो एक अतिरिक्त स्रोत मेळटा, तशेंच पर्यावरणाक मदत करता. आणि एक मुद्दो म्हटल्यार लायफस्टॉक मॅनेजमेंट, म्हटल्यार पशुधन वेवस्थापना. पशुधन वेवस्थापना हितून सुदारणा केल्यार हो परिणाम उणो जावपाक शकता. समतोल आहार दिवप, योग्य जतनाय घेवप आणि बायोगॅस सिस्टम सारके उपयोग करप अशें केल्यार आमकां निवळ उर्जा दिवपाक मदत जाता. तशेंच टिकाऊ शेती पद्दती खातीर शिक्षण हें मुखेल. शेतकऱ्यांक नवीन तंत्रज्ञानाची विशयी जागृतकाय करपाक गरज आसा. शेतकी विद्यार्थ्यांक पूल म्हणून वावरपाक मेळटा संशोधन आणि शेतकार हांच्या मदीं. तशेंच तंत्रज्ञान, पारंपरीक विज्ञान हांचो सहयोग, सरकारी आदार आणि सामाजिक यत्न शेती चड टिकाऊ जावपाक शकता. शेतकार पयलींच अनुकूल जावपाक लागल्या आणि नवीन टॅक्नॉलॉजीज यूज करपाक लागल्या. आता आमी पळोवया प्रिसिजन एग्रीकल्चर. आधुनीक शेती ही तंत्रज्ञानाक लागून हुशार जायत आसा. सूक्ष्म शेती, GPS, संवेदक, ड्रोन सारकिल्ले साधनां वापरतात. पिकां आणि जमनीचे स्थितीचेर नजर दवरतात. हाका लागून शेतकऱ्यांक उदक, सारे, किटकनाशकां लावपाक मदत करता आणि फक्त जाय त्या जाग्यार गरज पडटा थंयच लावप आणि एमिशन कमी करप. शेतकी मळार नवकरणीय उर्जा तशेंच शेती नवकरणीय उर्जा कडेन वचूंक लागला. सोलर इरिगेशन पंप, वाऱ्याची उर्जा आणि बायोमास एनर्जी वापरून नॅचरल क्रूड ऑयलचेर आदारून रावप उणें करूं येता. नवकरणीय उर्जा वापरल्यार ग्रीन हावस गॅस एमिशन उणें जाता आणि दीर्घ काळात शेतकऱ्यांक खर्च उणो जाता. तशेंच पिकांचे विविधताय. एकूच पिकांच्या जाग्यार तरेतरेची पिकां लावप हेकाच पिकांचे विविधताय अशें म्हणटा. हाका लागून धोको उणो जाता, मातयेची भलायकी सुदारता आणि हवामान बदलाक लवचीकपणा वाडटा. शेतकऱ्यांक दाळ, तेलबियो, बागायती पिकां हांचो आस्पाव करूं येता. तशेंच संवर्धन शेती. संवर्धन शेती मातयेची राखण करपाक मदत करता. संवर्धन शेती मातयेची राखण करपाचेर भर दिता. तातूंत किमान शेतकाम करप, पिकांचे अवशेष वाचोवप ही पद्दती जमनीची रचणूक सुदारता आणि ओळसाण सांबाळटा. आता आमी पळोवया समुदाय सहभाग, म्हटल्यारूच कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. समुदाय आधारीत शेती लवचीकपणा घट करता. शेतकार जेन्ना एकठांय काम करता तेन्ना तेका विज्ञान, साधनां आणि जोखीम वांटून घेवपाक मेळटा. शेतकार पंगड आणि सहकारी संस्था बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञानाचो वापर सुधारता. तशेंच शेतवाडीक बायलांचो म्हत्वाचो वांटो आसा. पेरणी, कापणी आणि कापणी उपरांतचे जी कामां आसा ती बायलो करता. तशेंच शेतकारांक बाजारपेठ मेळप म्हत्वाचें. ती पद्दती टिकाऊ पद्दतीक प्रोत्साहन दिता. चड बरे दर मेळप. शेतकार पर्यावरणाक अनुकूल पद्दती आपणावपाक चड शक्यता आसता. तशेंच शेतवाडींतल्यान जायत्यो वेवसाय संदी मेळटात. अन्न प्रक्रिया, मधमाशी पोसप, मशरूमची लागवड आणि सेंद्रीय शेती ह्या कार्यावळींत उत्पन्न वाडटा आणि टिकाऊ शेती चालना दिता. फुडारा खातीर तरणाट्यांचो सहभाग म्हत्वाचो आसा. तरणाटे शेतकार आधुनीक तंत्रज्ञानाचो वापर करून शेतांक आणि अभिनव पद्दतीचो आस्पाव जाता. त्यांच्या सहभागान शेतवाडीचे रुपांतर हे फायदेशीर
उद्योगान जावपाक शकता. निमाणें सांगपाचें म्हटल्यार शेतवाडीची मोठी भुमिका आसा. हवामानांतल्या बदलांचो ताचेर परिणाम जाताच, पूण ताका आडवपाक त्यांचे ताकद आसता. टिकाऊ पद्दती आपणावप, तंत्रज्ञानाचो बुद्धीन वापर करप आनी एकठांय काम केल्यार शेती चड लवचीक करूं शकता. शेतकार फक्त अन्न आनी उत्पन्न दिना, तर ते आमच्या ग्राहकांचे राखणदार आसा आनी आमचे ग्रहाचेय राखणदार आसा. तांकां आदार दिवया आनी आमच्या पद्दतीन योगदान दिवया आनी आमी सगळे मेळून एक टिकाऊ फुडार तयार करूया. धन्यवाद.